कोलव्या बाळ जेजूचे फार्म व्हडा उमेदीन मनयले। कोरोनाच्या सावटान ही परब आयिल्ली असली तरी सगळे तरेचे सरकारी एसओपी पाळूनच सगळे आध्यात्मिक विधी जाले। कोलवेचे बाळ जेजूचे फामाद फार्म व्हडा शिस्तीत मनयल्ले पळोवपाक मेळ्ळे। फादर सिंप्लिसियानो नादारीत फर्नांडिसान गोंयांत तशेंच पुराय संवसारांत शांतिकाय पातळची अशें बाळ जेजू कडेन मागलें। कोलवेचेर जेजूचे बेसांव आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें। माडी म्हटल्यार पदवेचे तयारेची पुरगोटणी सारके विधी व्हडा श्रद्धेन मनयले। सांजे 7 मेरेन दर्शन सुवाळो चलतलो। पळोवया काय सुख दिणें खीण। तुम्ही आज घेऊन ही माडी सुरू करता। माडी म्हणजे ताचे पदवेची तयारीची परगोटणी दवरून ताच्या उतराचेर आमी नियाळ करून पवित्र आत्मा मेळटलो। गोंयांत ते व्हड देवाचें देणें आनी हें देणें आमच्या कोलवेंतान आमकां पावलां। देखून आमी चड कोलवेकारांक खुशाल धादोस कित्याक आमचे पुर्वजांक आदी पासून मिनीत जितून जायती बेसांवां घातल्यान आनी आतांय तो आमकां सगल्यांक ही महामारींतली वाटायतलो आमकां खात्री आसा। आमकां निवारतलो। अदीक खतखत्यान आनी बावटान आमी ताचे कडेन मागता। नव्यानांनी मागतले आनी सगळ्यां खातीर आमी मागतले अदी करून संकटाक सांपडल्यान तांकां आनी किरीटपणी आमच्या देशांत शांती वचूं, आमच्या गोंयांत शांती वचूं आनी सगळ्या संवसारांत देवान हाडलेली दुनियान हाडलेली शांती आनी जेजू वरवीं मेळूं म्हणून आमी मागता। सगळ्यांक खातीर गोवा 365 खातीर कोलवेच्यान रमेश नायक रावत।